म्हणपा लागलो, अरे गणेश म्हणपा लागलो, तूं कितें करता थंय? लोकांक लागून काम करपा जाय म्हणपा लागलो. मागीर हांवें म्हणलें ताका, सायब म्हणलें पळय, तुवें आयुश्यभर म्हणलें जें पळय कितें केलां तें लोकांक लागूनच केलां. तेन्ना म्हाका म्हणपा लागलो तो, अरे तूं म्हणपा लागलो कितें आसा? तूं म्हणपा लागलो परत पुनर्जन्म घेतलेलो मनीस म्हणपा लागलो म्हाका. हांव म्हणलें खरी खबर, देवाक जर जाय जायत जाल्यार म्हणलें तशें जाता. म्हाका ताणें स्पश्ट शब्दान सांगलें की मनशा कडेन म्हणपा लागलो कितली संपत्ती आसूंदी संपत्ती उपयोग पडना म्हणपा लागलो. एकदां जर समज थंय येयली न्ही तुका आपण ह्या वांगडच्यान, हें घे तुका, एक सेकंद सुद्दां जिवन मेळचें ना म्हणपा लागलो. आपणें म्हणपा लागलो हें काम केलां आनी तेवूय म्हणपा लागलो तूं त्याच पद्दतीन म्हणपा लागलो वाग. ही तेजी उतरां निमाणेकडेची. म्हाका दिसता की रवी बाबाक कितें जाणीव जाली जाल्यार हांव नकळो, पूण तेणी ज्या पद्दतीन म्हजे कडेन टॉक केलें, तेज्या घरान ही गजाल म्हाका खूब म्हणजे अशें हें जालें, दुख्ख जालें. पूण तुमकां एकच सांगता की म्हाका दिसता की रवी बाबान जें पळय नेतृत्व दिलें ह्या गोंयाक तें खूब मोटें आसा. हांव देवा कडेन मागन की तेंच्या आत्म्याक शांती लाबो आनी तेज्या कुटुंबियांक सगळ्यांक हें दुख्ख सोंसपाची ताकद दिवं. गोंय राज्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांकां विनंती करता की ताणें श्रद्धांजली दिवची.